ह्या वर्षाचे बजेट मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें विधानसभेत प्रेझेंट केलां. जे बजेट जनरल पळयलें जाल्यार दृश्टींतल्यान एक अत्यंत बरें बजेट आसा आणि सामान्यांतल्या सामान्य मनशा कडेन पावपा सारको सुद्दां ताणें प्रयत्न केला. सगळ्यात अत्यंत महत्वाच्यो काही गजाली काही योजना ज्यो आसा त्यो इतल्यो महत्वाच्यो आणि इतल्यो बऱ्यो आसा की फॉर एक्झाम्पल ताणें म्हणलां की आपूण हे दिव्यांगा खातीर हॉस्टेल करतलो सावंताक एक नॉर्थाक. आज दिव्यांग भुरगे जे आसात तांचे आवय बापाय मुखार प्रश्न आसा. आपूण आसा तोपर्यंत आमी तांची कुयदाद घेतात, आमी तांची काळजी घेतात. ज्या दिसा आमी ना जातलीं तेन्ना तांची कुयदाद कोण घेतलो? आज समाज कशें जाल्या समाजाची परिस्थिती की कोण कोणाक पळोवपाक सोदना. तेन्ना ही तांची जबाबदारी. फाल्यां सरकार हॉस्टेल फॉर्म करून एक अत्यंत बऱ्या पद्दतीन काळजी घेवपा खातीर प्रयत्न करता. ही एक अत्यंत बरी योजना. हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. गव्हर्नमेंट सर्वंट्स जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा जाणी 10 वर्सां वयर कंप्लीट केल्या तांकां रेग्युलरायज करपाचें एक घोशणा मुख्यमंत्र्यान केली आसा. अश्यो काही योजना ज्यो पळय आसात त्यो अत्यंत महत्वाच्यो आणि सर्वव्यापी योजना आसात. म्हणजे समाजातल्या प्रत्येक घटकाक घेवपाची. तो मागीर इंडस्ट्रियल सेक्टर आसत, एज्युकेशन सेक्टर आसत. आता एज्युकेशन सेक्टरा भितर मठग्राम विद्या संकुल जो आमी जागो घेतिल्लो आशिल्लो दवरले ते थंय एक मठग्राम विद्या संकुल बांदपाचें ताणें केल्लें आसा. कुजिरा धर्तीचेर थंय एक मठग्राम विद्या संकुल जातलें. ही एक शिक्षणाच्या क्षेत्रांत अत्यंत बरी योजना आसा. आणि अश्यो ज्यो योजना मुख्यमंत्र्यान ह्या बजेटांत हाडल्या तर खरेंच हांव ताचें अभिनंदन करता आणि गोंयच्या लोकांनी ह्या योजनांचो लाभ घेवचो अशें तांचे कडेन मागता.